देवचल म्हालातल्या आडवलपाल गावचे कोमनीदादीची सुमार 65,000 चौखण मीटर जमीन सध्याच्या मंडळान हडप करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. देखून गावांत खवदळ पडला. या प्रकाराक लागून आडवलपाल कोमनीदादेचे वांगडी आशिल्ले गांवकार आता एकठांय आयल्यात. सरकारान हातून लक्ष घालून कोमनीदादेची ही जमीन वाटोवची अशी नेटाची मागणी गांवकारांनी घेतिल्ले पत्रकार बसकेन केल्या. बुधवारा राती आडवलपाल गांवांत घेतिल्ले हे पत्रकार बसकेन 50 परस चड गांवकार हजर आशिल्ले. या विशीं गांवकारांनी SIT कडेन कागाळूय केल्या. जो मनीस सोनसड्या खातीर म्हाका जापसालदार धरता ताणें पयलीं इतिहास जाणून घेवचो आनी मागीर उलोवचें अशें म्हणीत दिगंबर कामतीन तिडक उक्तायली. सोनसड्याचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर वावर करपी हांव पयलो मनीस. हांव मुख्यमंत्री आसतना हांवें 7.5 कोटी रुपया सोनसड्या नितळसाण प्रकल्पा खातीर मंजूर करून घेतिल्लें अशें आमदारान ह्या वेळार सांगलें. सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान IFBच्या कर्मचाऱ्यांसयत कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेराताची भेट घेतली. कांय दिसां फाटीं IFBच्या कर्मचाऱ्यांनी कामार कायम करपाचें आस्वासन कंपनीन पुराय करूंक नाशिल्ल्यान संप सुरू केल्लो. ह्या विशीं मंत्र्याच्या भेट घेतल्या उपरांत खातें कांयच करपाक शकना अशें मंत्र्यान सांगिल्ल्याचें विरेश सांगता. तशेंच ह्या विशीं सरकारान दखल घेवन ह्या कर्मचाऱ्यांच्या फाटल्यान उबें रावंक जाय आशिल्लें अशें विरेश म्हणटा. जाल्यार कंत्राट सोंपच्या पयलीं कर्मचाऱ्यांनी अशे तरेन भायर सरूंक जाय नाशिल्लें अशें बाबूश म्हणटा. बुधवारा कळंगूट दर्यादेग तशेंच भोंवतणच्या वाठाराची भायल्या बिल्डरा कडल्यान राखण करपा खातीर कळंगूटचो फोरमॅन प्रेमानंद दिवकर हांणी पंचायतीन निवेदन पत्र सादर केल्या. फाटल्या वर्सा सावन कांदोळे दर्यादेग वयली झाडां आनी झोपां दिल्लींतल्या बांदकामा खातीर बेकायदेशीर रितीन कापून उडयली अशें दिवकरान पंचायत मंडळाच्या नदरेंत मुखार हाडलें. तशेंच बार्देस म्हालांतल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर खर कारवाय करपाची मागणी लेगीत दिवकरान केल्या. केंद्राच्या निधींतल्यान वास्को कदंबा बस स्टँडाचें काम पयल्या प्राधान्यान करतले अशी माहिती येरादारी मंत्री मावित गुदिनून सांगलें. बिरेस्तारा मुंडवेल वास्को वाठारांतल्या कदंबा बस स्टँडाच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच गोंयांतल्या 4 कदंबा बस स्टँड वर्ल्ड क्लास बस स्टँड करतले. तातूंत पणजे, म्हापशा, वास्को आनी मडगांव ह्या बस स्टँडाचो आस्पाव आसतलो. शक्य जालें जाल्यार फोंड्याच्याय बस स्टँडाचें काम ह्या तरेन करतले अशी माहिती तांणी दिली.
सर्वेक्षणा उपरांत खण आनी भूविज्ञान खात्यान दाखल केल्ल्या 23 कागाळी संबंधित पुलिसांनी कारवाय सुरू केल्या. मोल्या बेकायदेशीर रंग कामाच्या प्रकरणात प्रज्योत फट्टे आणि संजय दळवी या दोगांय अधिकाऱ्यांची दुर्लक्ष केल्ल्याची चौकशी पुलीस खात्याखाला जातली अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सरकारान दिल्या. गोंयांत लोकांमदीं खास करून बायलांमदीं कर्करोग विशीं जागृताय पातळपाची गरज आसा. तशेंच गोंयांत आशिल्ले कर्करोग दुयेंती कशे बरे जातले आनी कशे कमी जातले हाचेर भर दिवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. कर्करोग जागृताय आनी प्रतिबंधाचेर वैजकी अधिकाऱ्यां खातीर मास्टर प्रशिक्षण कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो. पुराय गोंयांत नातालाच्या तयारेक सुरवात जाल्या. क्रिस्तांव तशेंच हिंदू भाव नातालां व्हडा उमेदीन मनयतना नातालांचें एक व्हड आकर्शण म्हळ्यार केक सॅरेमनी. ही केक सॅरेमनी क्रिस्तांव भाव आपल्या घरांत तशेंच शारांनी आशिल्ल्या व्हड हॉटेलांनी मनयतात. बिरेस्तारा कोलवाच्या बेवॉच हॉटेलांत केक मिक्सिंग सॅरेमनी आयोजीत केल्ली. बेवॉच हॉटेला फाटल्यान 16 वर्सां सावन ही सॅरेमनी आयोजीत करता. केक तयार करून नातालाच्या दिसा हे केक सगळ्या कर्मचाऱ्यांक आनी हॉटेलांनी रावपाक आयिल्ल्या पर्यटकांक वाडटात अशी माहिती शेफ नित्यानंदान दिली. वास्को महामार्ग रस्त्या कुशीक दुरुस्ते खातीर दवरिल्ल्या 4 चाकीच्या इंजिनात व्हडलो अजगर सांपडलो. ह्या घडणुके वेळार हाजीर आशिल्ल्या जायत्या लोकांनी अजगराक इंजिनांतल्यान भायर काडपाचो यत्न केलो. पूण अजगराक 4 चाकीच्या इंजिनांतल्यान भायर काडपाक कोणाकूच यश मेळ्ळें ना. निमाणे जिवाण्याक धरपी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांक हाडून अजगराक धरून रान खात्या कडेन दिलो. म्हजी गोवा संपूर्ण यात्रा 26 नोव्हेंबराक पुराय जातली. गोंयांतल्या चडशा गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांच्यो समस्या आनी तांचे प्रश्न जाणून घेतले. ही गोंय भोंवडी सोंपल्या उपरांत हांव मुख्यमंत्र्या कडेन लोकांच्या समस्या विशीं सविस्तर चर्चा करतलो अशें गोंयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लैन सांगलें. गोंय संपूर्ण यात्रे खाला बिरेस्तारा मडगांवच्या दामबाबाक तशेंच नावेलीच्या रोझरी इगर्जेक भेट दिल्या उपरांत तो उलयतालो. गांवगिऱ्या वाठारांनी भोंवडी करपी हो भारतांतलो पयलो राज्यपाल जाणें दर एका गांवांतल्या लोकांचे प्रश्न आनी समस्या जाणून घेतले अशें मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत सांगता.
मोपा विमानतळ लोकार्पणाची तयारी युद्ध पातळीचेर सुरू आसा. मोपा विमानतळाचें काम 95% पुराय जालां, पूण विमानतळाक नांव कोणाचें दिवचें हाचे वयल्यान वाद सोंपून सोंपना. पर्रीकार नाका, बाळासाहेब नाका, पेनेम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हूण नांव दियात अशी सुचोवणी मिशन फॉर लोकल पेडणेम ह्या संस्थेच्या वांगड्यांनी केल्या. हाची ताची नांवां दिली म्हूण आमच्या पेडण्याक कांयच फायदो जावचो ना. आमच्या पेडण्या गांवा वयल्यानूच आमच्या विमानतळाक नांव दियात म्हूण ह्या संस्थेची मागणी आसा. लोकांची कामां एका फावटीन जावची, लोकांची कसलीच गैरसोय जावची न्ही म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकार हाणें मडगांवच्या सरकारी कार्यालयांची अकस्मात पळोवणी केली. कोऑपरेटिव्ह खातीं जशीं की नुस्तेमारी खातें आनी हेर खातीं सक्रीय जावप गरजेचें. तशेंच बुधवारच्यान हावजींग सोसायटी आनी जनरल सोसायटी रजिस्ट्रेशन वेगवेगळें आसतलें अशें मंत्री सुभाषान ह्या वेळार सांगलें. परंपरे प्रमाण केळींच्या पानांचो उपेग साबार तरेन जाता. गोंयांत सणा परबा वेळार केळीच्या पानांचो वापर चड प्रमाणात जाता, पूण ते भायर केळीची पानां केळ्यां भशेनूच पोशक आनी निरोगी आसतात. थंडी आनी फ्लू ही संवसारांत सगळ्यांत चड प्रमाणांत जावपी दुयेंसां. केळीची पानां अशा दुयेंसां आड वनस्पती वखद म्हूण वापरूं येतात. केळीची पानां केंसांक एक म्हत्वाचो घटक म्हूण उपेगी पडटात. तशेंच केंसांच्या कांय समस्या पासून सुटका करपाक मदत करूंक शकतात. जेवण लेगीत केळीच्या पानांनी सांठोवन दवरपाक मेळटा. भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी केळीची पानां सहजपणान मेळटात आनी कांय दुयेंसांचेर उपचार करपा सावन ते रांदपाच्या वा गोरवांक खावपा मेरेन तांचो जायत्या तरांनी उपेग जाता. भाजपा सरकाराक गोंयच्या तरणाट्यांच्या कामां विशीं कांयच पडिल्लें ना. ह्या प्रस्नाचो सुटावो करपा खातीर हांव मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयतलों. तशेंच IFB कंपनीच्या वेवस्थापना कडेन उलोवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेम हांवें सांगलें. बिरेस्तारा काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी IFBच्या संपार गेल्ल्या 130 कामगारांची भेट घेतली. कंपनीन भायल्या राज्यांतल्या तरणाट्यांची नोकर भरती चालू आशिल्ल्यान गोंयचे कामगार फाटल्या 8 दिसांच्या संपार गेल्ले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला पणजेंतले रस्ते खणल्यात. अजून खूब कामां उरल्यात. लोकांक त्रास जातात हें म्हाका कळटा, पूण फुडले 6 म्हयने ते 1 वर्साच्या काळांत लोकांक पणजे बरो बदल दिसतलो असो विश्वास पणजेचो आमदार आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान उक्तायलो. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून राजधानी पणजे जायते कडेन रस्ते खणून दवरल्या. ताका लागून लोकांक बरोच त्रास जाता. हे पाडवयर विचारिल्ल्या प्रश्नाक मंत्री बाबूशान जाप दिली.
मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उक्तावणाची तात्पुरती तारीख 11 डिसेंबर आसतली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. सध्या GMR तशेंच सरकारा वतीन सगळ्यो गरजेच्यो तयारी पुरायपणान चालू आसात. मात प्रधानमंत्र्यांच्या ऑफिसांतल्यान अजून मेरेन खंयच्याच तारखेची पुष्टी येवंक ना. पूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आसतले अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान कळीत केलें. बिरेस्तारा मडगांवच्या साजुजे आरियल वाठारांतल्या कॅनला कडेन कुशिल्ल्या अवस्थेत नुस्तें विकपी अख्तार राजा ह्या तरणाट्याची कूड सापडली. हो तरणाटो मडगांवच्या दिकरपाली वाठारांत रावतालो आनी आयतारच्यान तो गायब आशिल्लो. ताच्या आंगार घावे आशिल्ल्यान खून जाल्ल्याचो दुबाव थळाव्या लोकांनी उक्तायलो. ह्या प्रकरणाची म्हायती थळाव्या लोकांनी मडगांव पुलिशेक दिल्या उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार येवन फुडलो तपास चालू केला. वेंचणूक आयोगान पेडण्या तालुक्यांतल्या 3 पंचायतीचे प्रभाग राखीवताय जाहीर केल्या. तातूंत हळण, कासरवण्णे, चांदेल, हसापूर ह्या 3 पंचायतीचो आस्पाव आसा. हळण पंचायतीचो पयलो वॉर्ड SC खातीर, 5वो वॉर्ड मागासवर्गीयां खातीर आनी दुसरो 6वो 7वो वॉर्ड बायलां खातीर राखीव दवरला. तशेंच कासरवण्णे पंचायतींतलो पयलो वॉर्ड मागासवर्गीयां खातीर आनी चवथो 5वो वॉर्ड बायलां खातीर राखीव दवरला. जाल्यार चांदेल हसापूर पंचायतींतलो 4थो वॉर्ड मागासवर्गीयां खातीर आनी दुसरो आनी 5वो वॉर्ड बायलां खातीर राखीव दवरला. शिरवडच्या STPंतल्यान व्हांवपी हळशिकावण्या उदकाक लागून साळ न्हंयची जी गज जाल्या ताची फक्त पळोवणी केली म्हणून जायना, तर तें काम पुराय करून दाखोवचें तशेंच मुख्यमंत्र्याक मानता अशें गोवा फोपडाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. आल्ले ते नुवें मेरेनच्या रस्त्याची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. मंत्री निलेश काब्राल हो मॅन ऑफ एक्शन. मात नव्यानूच भाजपान प्रवेश केल्ल्या आमदारांच्या षडयंत्राक लागून ताच्या खात्यांतली कामां वयर काडटात असो करारोप विजयान ह्या वेळार केला. FDA आनी मुरगांव नगरपालिकेन एकठांय येत बुधवारा वास्को रेल्वे स्टेशन वाठारांत आशिल्ल्या स्ट्रीट फूड गाड्यांचेर रेड मारली. खाणाचेर जिन्नस तयार करतना नितळसाण दवरूंक ना, तशेंच उदक उगड्यार दवरलां. ह्या शिवाय कोयराचो विलो सारको लावप ना, तशेंच वेवसायीक सिलिंडराच्या जाग्यार घरगुती सिलिंडरांचे बेकायदेशीर उपेग केल्ल्याचे ह्या धाडये दरम्यान दिसून आयले. मुरगांव नगरपालिकेन ह्या सगळ्या स्ट्रीट फूडकारांक एक कॉमन स्ट्रीट फूड हब करून दिवचे अशें सांगलां. अशी माहिती FDA अधिकारी रिचर्ड नोरोना हांणी दिल्या. जाल्यार सांगून लेगीत हे दुकानदार आयकनात अशें नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्स हांणी म्हणलां.
पत्रकारांनी निर्भीड आणि वास्तववादी पत्रकारिता करची. फाटल्या 30 वर्सां पत्रकारिता आणि तिचे स्वरूप बदलता आणि अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां. राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसाच्या कार्यावळीत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. पत्रकारां खातीर फुडल्या 3 ते 4 वर्सां भितर पणजे पाटो वाठारांत पत्रकार भवन बांदतले अशें ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. ह्या वेळार पत्रकारांचो मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी भोवमान केलो. ह्या वेळार उत्कृश्ट संपादक म्हूण दैनीक गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांकां पुरस्कार फावो जाला. जाल्यार उत्कृश्ट फोटोग्राफर म्हूण दैनीक गोमंतकाचो फोटोग्राफर संदीप देसाय हांकां पुरस्कार फावो जाला. प्रामाणीकपणान काम करपाचें ना जाल्यार घरा बसात अशी स्पश्ट शिटकावणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिवचल पालिका अधिकाऱ्यांक दिली. ऑक्युपन्सी दाखले आनी हेर कांय बेकायदेशीर गजाली वयल्यान बुधवारा जाल्ली दिवचल पालिका मंडळाची बसका तापली. अधिकारीक बेकायदेशीर गजालींक तेंको दिता असो आरोपूय चडशा नगरसेवकांनी केलो. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे हजेरेंत आनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे अध्यक्षते खाला जाल्ले हे बसकेक सगळे नगरसेवक तशेंच मुख्य अधिकारी रोहन कासकर हजर आशिल्ले. वेर्णाच्या IFB कंपनीचे कामगार सद्याक संपार गेल्यात. कंपनीन संपार गेल्ल्या 130 गोंयकार तरणाट्यांक कामा वयल्यान काडून उडयल्या. तांच्या जाग्यार भायल्या राज्यांतल्या तरणाट्यांक कामार घेवपाची प्रक्रिया चालू आसा. भायल्या राज्यांतल्यान कांय भुरगे हे कंपनीक नोकरे खातीर आयल्यात. गोवा फॉवर्डान कंपनीचे हे भुमिकेचेर तिडक उक्तायल्या. भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चाचो दक्षिण गोंयचो उपाध्यक्ष अँथनी बार्बोजान बाणावलेचो आमदार वेन्सी वेगस फक्त सोशल मिडियाचेर हिरो जावंक सोदता अशें म्हणी तिडक उक्तायली. ताणें सोशल मिडियाचेर वापरिल्ल्या भाशेचो बार्बोजान निशेध लेगीत केला. तशेंच बाणावलेचे कांय थळावे घाणयारे उदक साळ न्हंयत सोडटात ते आडोवचे अशी सुचोवणी बार्बोजान ह्या वेळार दिली. तशेंच वेन्सी कडेन प्रश्न सोडोवपाची कापासतात ना तो फकत समाज माध्यमाचेर स्टंटबाजी करून प्रसिद्धी मेळोवपाक सोदता अशी टिकाय बार्बोजान ह्या वेळार केली. खात्यान पायलींचे डेग वाडत आसात देखून आता सगळी कामां डिजिटलायज्ड करपाचे पळयतलो अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली. बुधवारा मडगांवांत दोगूय खात्यांच्या कार्यालयांत भेट दिवन थंयच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. हाच्या फुडें आपूण हे झोनाक भेट दितलो अशें सुभाषान ह्या वेळार सांगलें.